मनोहर पर्रीकर आजारी असल्या कारणान 8 महिने प्रशासन जे डिले जाला त्या खातीर बेगिनात बेगीन सिनियर मिनिस्टर आमचो मोगोचो नेतो ह्याचे कडेन चार्ज दिवचो अशें परत एकदा आमी मोगो पक्षाच्या केंद्रीय समितीन ठराव घेतला. सरकाराक सांगला की बेगिनात बेगीन नेतृत्वाचो विषय म्हणजे चार्ज टोटल सीएमओ सुदिना कडेन दिवपाचो सीएमओ दिवपाचो चीफ मिनिस्टर ऑफिस सीएमओ कडेन दिवचो आणि सगळे प्रश्न बेगिनात बेगीन सोडोवचे. नाही मनोहर पर्रीकर आजारी असल्या कारणाने प्रशासन सुरळीत चलपा खातीर तो चार्ज ताका आमी डेडलायन अजून दिवं ना. परत आमची मिटींग आसा फुडल्या म्हयन्यात. त्या मिटींगेक आमी फुडलो हो ठराव दितकीर किती इफेक्ट जाता त्याचेर आमी फुडल्या तुम्ही जर चार्ज दिलो ना जाल्यार तुम्ही कॉन्टेस्ट बीन करू शकता इलेक्शन. चार्ज जर दिलो ना सुदिना कडेन जाल्यार तुम्ही कॉन्टेस्ट बीन करता इलेक्शन अशें आमी अशें ठरयता. आमी कॉन्टेस्ट करतले नाल्यार आमी सगळी लोकसभा एडमिनिस्ट्रेशन हें जालां पॅरलायज जाला. त्या खातीर समज चार्ज कोणाक दिवना जाल्यार वी आर फ्री टू कॉन्टेस्ट ऑल इलेक्शन. आनी मायनिंगवाल्याक सपोर्ट दिवपा खातीर जंतर मंतराचेर धरणा धरपाक रेडी आसा आमी वचपाचें. दुसरे वटेन अपक्ष आमदार आनी मंत्री रोहन खंवटे म्हणटा प्रशासन भरकटलां, फायली क्लियरूच जायनात. ताणें सेक्रेटरिएटात वचपाचें सोडलां. All ideas are files rotating in different departments for the last 4 to 5 months, especially finance department, which is very frustrating for any minister to work with. As elected representatives, we become responsible for the people of Goa, as ministers to the people of Goa, as a MLA to the people of my constituency. But bureaucracy is something which is not seen by the people. But I feel the administration has come to a standstill. I feel that there is nothing moving in terms of the finance side of it, where I am having a very serious concern when it comes to IT. It comes to revenue. Lot of people in the bureaucracy or in the governance side who are not seen by the people are taking certain things for their benefit or for their own interest, or for what interest I don't know, but for the interest which is not of Goans and Koikars. So I would only say that my sentiments have been shared with CM, and I expect him to give a positive outcome on the issues which I have raised with him last week. Bureau Report, Prudent.